Mark 8:13. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समेत क्रिस्ताची कृपा देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोण तुमचे सव्य असो आवडीनो क्रिस्ती मनशान कुरीस ही वेगळी वस्त नाही पण कुर्सा वरवीं जेजूचो पाटलाव आमी करूंक दोन दिसा आमकां आयचो सेवा धर्म उगडास करता कुरीस घे म्हजे फाटल्यान ये कुरीस घेवन हे त्रास कश्ट पर्यंत पडल्यार सासलेक आमकां रावता तो इनाम व्हरतो आनी हाका लागून जेजू आमकां म्हणटा तुजो कुरीस घे आनी म्हजे फाटल्यान ये दोन दिसाची कुरीस आमकां व्हरूंक आदारान करपाक तोच जेजू फावो करूंक निमिसाची भेटेक तयार जातना आमची पातकां वळखून घेवन आमच्यो चुकी मानून घेवन देवाचें एकामेकाचें भोगसुणें मागया जेजू आमी पातकाचे कैदी तूंच आमचें पवित्रपण आनी आमची स्वतंत्रताय सोमिया काकीत कर जेजू आमी बोस सोद पूण तुजी कृपा आमकां पुरो तूंच आमचें बोड आनी गोठाय क्रिस्ता काकूत कर जेजू आमचेच वस्तुंगी जोडिल्लें प्रमाणीकपण आमकां नाका तुजेर बाबाड दवरून बापा तावन फुक्याचें देणें कशें येता तें प्रमाणीकपण आनी पवित्रताय आमकां मेळुनी सोम्या काकूत कर सो तुका देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां वचून आमकां तुज्या जिविताक पावो प्रार्थना सर्वेस्परा तुज्या धर्म अध्यक्षा भाग्यांक छाल साथ दिल्लो पवित्र आत्मो तुजे सभेचेर निरंतरी पाठय ताचे वरवीं तामान आसतना तिचें रुपांतर कर आनी जेजूचो उपकार घेवन ताच्याच मुखामळाचो परजोड संवसाराक दाखोवन तिका करपा दी आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोकरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक भाग्योत पावलो फिलिपकारांक बरयलेले चिटिवेले वाचव म्हज्या प्रितीच्यानो हांव तुमचे मोदें आसलो तेन्ना तुमी म्हजे उतराक खालती आसल्यात ते भाशेन आतां हांव तुमची थंय पयस आसतना
तुमी खालती आसची अदीक गरज आनी भिरांती आनी कापेरान तुमचे सोडवणेचें काम चलयत रावात. खरेंच बरी खुशी आनी बरी करणी आपल्या मोगाची येवजणे पोरमोणे देवूच तुमचे भितर घालीत आसा. विवाद करीत नासतना न्हय म्हूण गुणगुनासतना कितें करचें आसा तें करात. हे भाशेन तुमी निरअपराधी आनी निर्मळ, खोटें आनी भास्कर पिडके मोदें खोट नासलेली देवाची भुरगीं जावंक पावतल्यात. जिकजिकता नखेत्रां बरी तुमी संवसारांत पुरजतल्यात आनी जिविताचें उतर ताका दाखयतल्यात. अशें तुमी चलशात जाल्यार क्रिस्ताच्या दिसा सगळे म्हजे प्रयत्न आनी कश्ट निफळ जावंक नात म्हूण म्हाका अभिमान भोगतलो. तुमच्या भावार्थाचो योग आनी बेतोणी जाता तातूंत म्हजें रगत वागूंक पडत तर हांव खुशाल आनी तुम्हा सगळ्यांक बरोबर हांव संतोषभरीत जातलो. तशी तुमी खुशाल जावन म्हजे बरोबर संतोषभरीत जायात. देवाचें उतर देवाचे वळखकार आमचो जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो दारो. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो दारो. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड सर्वेस्पर म्हजो दारो. कोणूच म्हाका बेकडायना, कोणाचेंच म्हाका भंय ना. सर्वेस्पर एकलोच एकलो म्हज्या जिवाचो किलो देखून कोणाचेच मुखार म्हाका येना कापेरो. जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो दारो. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागता विस्वास. म्हजी आशा एकूच ही सर्वेस्पराच्या घरांत म्हजें ठिकाण करून घेवून सर्वेस्पराची गोडवाय चाकून दादोशी जावन ताच्या पवित्र घराचे दोळे लावन दीस काडून. जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो दारो. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्परान देवाची प्रिती आनी बोलेपण म्हाका भोगूंक मेळटलें. ही खात्री घेवन जियेता. कालीच म्हजें गोठको थीर राव सदां बरवाशान. सर्वेस्परा देवाचेर विस्वास दवर पातयेन राव. जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो दारो. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू नांवा खातीर बेमान वृक्षात जाल्यार तुमी खरेंच भागी. देवा आत्मो तुमचेर वसती करूंक आसा. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरपणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. खूब लोकांचे जमे जेजू बरोबर चलताले आनी ताणें वळून तांकां म्हणलें, जर कोणूय म्हजेशी येत आनी म्हाका आनी आपलो बापूय आवय बायल भुरगीं भाव भयणी हांचो आनी आपल्या जिवाचोय वेस करिना जायत ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. आनी जो कोण आपलो कुरीस पिवन म्हजे फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. तुमचे भितरलो कोणूय एक गोपूर बांदूंक सोदीत जाल्यार तो सोंपोवंक गरज तितलोच खर्च आपणा लागीं जायत की ना हाचो आदी पयलो बसून अदमास करचो ना काय. ना तर बुन्याद मारल्या उपरांत काम शांती पावोवंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयता तितलीं ताच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटलीं, ह्या मनशान बांदूंक आडायलें पूण ताच्यान सोंपोवंक नजो जालें. वो कोण राजा
दुसऱ्या एका राजाचेर झूज करूंक वेतलो जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000ची फौज हाडटा ताका आपणाच्यान फुडो करूंक जाता की ना ते आदी पयले बसून चिंतना जायत जायना तर तो पयसूच आसतना निरोपी धाडून समाधानाची बोली करुया म्हूण मागतलो. तेच भाशेन तुमचे मदलो कोणूय आपणा लागीं आसा तितल्याकूय पाठ करिना जाल्यार ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मुखारकाडे तुका दिसता. बाबडे शुभ वर्तमान आयज सांगता ह्या उतरांनी तुमचे मदलो कोणूय आपणा लागीं आसा तितल्याकूय पाठ करिना जाल्यार ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. आनी त्या आदी सुरवातेक जेजू म्हणटा जर कोण म्हजेशी येत आनी आपलो बापूय आवय बायल भुरगीं भाव भयणी हांचो आनी आपल्या जिवाचोय द्वेस करिना जायत ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. जेजू हे उलयतालो तेन्ना तो आवय बापायचेर भाव भयणाचेर आड आसलो काय जेजू सांगूंक सोदता तो हे कोणूय मनशां कसलीय वस्त तुका पाटलाव करपाक आगोड करता जाल्यार ती पयस कर. जावं तो आवय जावं तो बापूय जेजूचो पाटलाव करून ती आडायता जाल्यार आयज उगडास करता आमी चार्ल्स बोरोम्यो हो गिरेस्त कुळांतलो 16व्या शेंकड्यांतलो मिलान इटाली हांगासर बार्देस जायतो ताणें पवित्र सभेन वावर केल्लो. जायते बदल हाडपाक रिफॉर्म करपाक इगर्जमाक गिरेस्त आसलो तो. सगळें वांटून गरिबांक ताणें दिलें आनी आपूण एक असलें ऑस्ट्रिया लायफ आमी म्हणटा गरीबसाणीची जिवीत तो जियेलो. ताका सेमिनारिस्टांचो आनी कॅथिकिस्टांचो पात्रोन अशें म्हणटा. ताणें सगळें दिलें वांटलें आनी जेजूचो पाटलाव केलो. आयज ताची देख घेवन हो संदेश आमी घेवया. कोणूय आपणा लागीं आसा तितल्याकूय पाठ करिना जाल्यार ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणाक आमकां लायता म्हणून आमी तुका भेटयता. तुवें जे ल्हान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उणव जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यार आमी तुका दिन वाचता आनी उदारपणाक आमकां लायता दाखोवचो स्वर आमी तुका भेटयता. दाखवालें जे ल्हान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. म्हज्या बाबडीनो म्हज्या तुमचें बलिदान सकयल जालें बापाक मानता तसलें जावं नाका. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी परमेक आमच्या याके पवित्र सोयेच्या दाबाक सगळेच कोण मानून घेवं. प्रार्थया
बापा आमच्या सासणीक गवड्या भाग्योन चार्ल्स तुजे पोरजेचो गवडी आपणा पासत आनी आपल्या पोरजे पासत भेटयतालो तेंच बलिदान आमी तुका समर्पिता. ह्या बलिदाना वरवीं जशें ताची गवडीक उर्बा आनी हेर सुगूण तुवें वाडयली तशेंच आमच्याय गवड्याची उर्बा भेटय आनी आमच्या जण एकल्याच्या बेसाक गरज ते सुगूण वाडोवन आमचें जिवीत फळाबरीत कर. जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक राय मारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक निर्वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वविदार आनी सासणाच्या देवा सब कड्यान चड कांय जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिन वाचून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्याक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडार सफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povede, 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 Lordarazzo सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संसार पडला तुज्या वैभवान. उसळी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नावी येला ताका सोय. उसळी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्राची इसवण तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच भशेन कश्ट मरण सोंसुकवेच्या आनी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर वचूं. तेचपणीच्या बंदात असताना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान गेली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आपले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या निसासणीक कराराची रगत पातकाचे बोगसडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत वाडवतले. हे म्हज्या उगडासाक कळा. प्रार्थया. स्वर्गीच्या बापा तुवें वेचून काडलेल्या गवळ्या भाग्योत चार्ल्सान आपल्या मुनयारीपणान विस्वाशीपणाची आनी प्रिती मोगाच्या खोडण्यांनी उमेदीची पोरसोडीक देख आमकां दिल्या. आमी आमच्या बेसाच्या कायद्यांनी विस्वाशी रावून आनी प्रिती मोगाच्या खोडण्यांनी आमचें जिवीत बरोवंक आतां घेतिल्ल्या जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणा वरवीं नवी घोटाय आमकां दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सग पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वरदान. गायनाचा Acts 24. So Moshi seva kurta, tane moso patlau korso, suya tum sodoniasa, tuya soro se moso, Zokor Moshi seva kurta, tane moso patlau korso.
तुमचो